शुक्रार 28 मार्च 2025 मुखेल वोड तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. नियाळाक आदार शेजाऱ्याक कोण पिडेस्त आसात सोदून सदांच मिसांत वांटो घेता, घरांत तेर्स आनी मागणें करता, दुसऱ्यांक भाशणां दिता. जेजू म्हणटा, तुज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावाक जें तूं करताय तें तूं म्हाकाच करताय. जेजू आमकां देवा आनी पेल्याचो मोगा विशीं शिकवण दिता. आमच्यांनी पेल्याचो मोग करिनासतना देवाचो मोग करूंक जायना, आनी देवाचो मोग करिनासतना आमकां पेल्याचो मोग करूंक शक्ती ना. हे खातीर देवा आनी पेल्याच्या मोगा मदें एक व्हड संबंद आसा. जेन्ना आमी आमच्या पेल्या सोबें देवाचो रूपकार आनी आसणें पळयता आनी तांचे सोबें आमी मोगा सेवेचे संबंद जोडटा, वो जेन्ना एका गरजेवंताक आमी आदार दिता, तेन्ना देवाक आमी व्हड मान दिता आनी ताका आमी एक व्हड बलिदान भेटयता. मीस, मागण्याच्यो जमाती, रेतीर, नायट विजील हें सगळें गरजेचें, पूण हें न्हय देवाचो मोग, न्हय म्हूण पेल्याचो मोग. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ह्यो वस्तू जावन आसात आमकां आदार आनी बळ. तांच्या बळान आमचे जिवितांत आमी मोगाचीं फळां उत्पन्न करूंक गरजेचें. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत मोगाचीं कर्तुत्वां करता, तेन्ना मिसाचो, मागण्याचो आनी रेतिराचो फळ आमी दाखोड करता. म्हजो ताराव पेल्याचो मोग करून देवाचो मोग करूंक हांव वावुरतलें.